दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. क्रिस्त तेई मोगाळ भावा भयणीनो, तुमकां सोमेस्तांक म्हजो प्रणामो. लुकाचो वांजेल अध्याय 1 ವಾಕ್ಯ 28 ತಾವನು 29 ಒಳಿ ಮುನಸರು आणि ವಾಕ್ಯ 52 ತಾವನು 53 ಮುನಸರು आम्ही ऐकत आहोत. मोरी मागण्यार आसतना देवानं गब्रियल दुताक येसपी हाडूंक धाडले आणि गब्रियल दुतानं तिका नामान केलो. नामान बरी कृपेन बरलेले, सर्वेस्पर तुझे संगता आसा, तूं एका पुताक असू जातली आणि जेसू म्हणून नाव दिवंक जाय. आपूण देवाची माता जाल्या म्हणून आपली वडवीक उसहारी नासतना आपल्या खासच्या मावशेची सेवा करूंक ती गेली. एलिझाबेथच्या घरा भितर रिक्त असतना तिच्या कुशीन आशिल्ल्या बाळकान उडी मारली आणि त्या वेळार पवित्र आत्म्यान बरोवन ती अश म्हणा लागली, स्त्रिया भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचें फळ. सुमयाच्या मातयेन म्हज्या घरा येवचे बाग म्हाका खंय थावन फावो जालें. मोगाचेलो नमान बरये बगेवती मोरये ही उतरां बायबलांतली जावन आसात आणि ही उतरां आमच्या जिविताक प्रेरणा दिवची उतरां जावन आसात. कित्याक म्हळ्यार आमी ही उतरां आमी तियेर्स म्हणटा आसतना आमी म्हणटावो, तवळ तवळ ही उतरां आमी वापरतावो. आमी ऑक्टोबर म्हयन्यांत आमी आसा. ऑक्टोबर म्हयनो मोरी रोसारी मायेक समर्पण दिल्लो म्हयनो, तेर्साक समर्पण दिल्लो म्हयनो. ह्या ऑक्टोबरांत आमी तेर्स आमकां पुणोवंक पवित्र सभा आमकां आदेश दिता. आमी थोड्याच दिसांनी रोजार मायेचें फेस्त आमी आचरण करता. आवांदो लेडी ऑफ रोसरी तें फेस्त आमी आचरण करता. तर मोगाचेनो आज आमी तेर्साच्या बोळा विशांत कोंताच्या महत्वा विशांत आमी समजून घेवया. कोंकणी भक्ती गितांत एक गीत अशें आसा, मोरये तूं रोसारी माये, मोगाळी माये आमचे शिकाये, मोरये तुका आमी उलो मारतावो, तुका हरजिता, तुका वर्णितावो, तुका नमन करताव. नमन नमन मोरये, आमचेर परती तुजे दोळे, आदार तुजो मागतावो. पळय तुज्या भुरग्यांक दया धरून आमचे कोंता धरण तूं आमकां राख, जैत व्हरूंक पातक्यांचेर. मोगाचेनो मोरी जावन आसा आमची माय, ती आमकां आदार ती दिता. आमी केदळा कोंता तेर्स मागणे रजर आमी करतांगी ती आमकां राखता. सर पातकांतलें आमकां सुटका दिता आणि आमकां जैते वंत करता. तर मोगाचेनो आमी तेर्साक महत्व आमी दिवंक जाय. फलटणशीन एक प्रसिद्ध देवशास्त्रज्ञ नावार्थीक प्रसंगदार आणि गुणशिल्पांनी बरोल्लो व्यक्ती तो जावन आसलो. दोतोर तो जावन आसलो. एक दीस 15 वर्सां लग्न जाल्ली कपल्सां ताचे चडशे येवन अशें म्हणटात, आमी सदां न्ही तर नामान मोरये आमी म्हणटाव, बगेवत मोरये आमी म्हणटाव, मैमा बापाक आनी पुताक हे मागणे आमी सदां न्हीत आमी म्हणटाव. आमकां हें मागणें म्हणून आमकां मस्त पुरासन जाल्या. तवळ तवळ म्हणटा आसतना आमकां पुरासन जाता. त्या वेळार फलटणशिनार विचारलें, तुमचें लग्न जावन कितलीं वर्सां जालीं? आनी त्या वेळार ती म्हणा लागली, आमकां लग्न जावन काजार जावन 15 वर्सां जालीं. आनी फलटणशीन अशें म्हणालो, तुमी
लग्न जावन 15 वर्सां जालीं. 15 वर्सां पयले तुमी भोव अपुरबायची बसवणी तुमी दिल्ली. सुखांत तशें दुखांत, पिड्यान तशें भलायकेंत हांव विश्वासी रावतली. हांव विश्वासान रावतलो. मोगान पळयतली, मोगान पळयतलो म्हणून तुमी भासतली. आनी ती भास आज पर्यंत तुमी पाळून आयल्यात. आनी आय लव यू म्हणून तुमी 15 वर्सां जावन तुमी सांगून तुमी आयल्यात. सकाळीं उठता आसतना आय लव यू म्हणून तुमी म्हणला. संजेर न्हिदता आसतना तुमी आय लव यू म्हणून म्हणला. आनी एकामेकाक तुमी भोगसणे तुमी दिलां. तुमचें तें सोडतर जालो 15 वर्सां जावन. आनी हे शब्द सांगता आसतना तुमकां पुरासन जावना बी. 15 वर्सां जावन ही उतरां तुमी सांगून तुमी आयल्यात. ही तुमकां पुरासन जावना गी म्हणटा आसतना तांणी सांगल्या उतरांचो तांकां खरो अर्थ तांकां समजलो. आनी त्या देखून पटशेन अशें म्हणटा तुमी 15 वर्सां जावन आय लव यू म्हणून ही भास वा शब्द तुमी वापरल्यात. तुमकां पुरासन जायना. तशेंच नांवान मरये, भगवती मरये, महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक हें मागणें म्हणटा आसतना तुमकां पुरासन जावंक नजो. कित्याक म्हळ्यार तें मागणें देवाचो मोग व्यक्त करता. देवाचो मोग कितें म्हणून आमकां समजयता. त्या देखून इगर्ज मतां कित्याक तेर्साक महत्व दिता. 3ऱ्या शतमानांत हें मागणें लोकां मोगाळ जाल्लें. कुटुंबाचें भक्तीपण आमकां 3ऱ्या शतमानांत आमकां लाभलां. त्या देखून पापा पियूस दावो अशें म्हणटा रोझरी इज द compendium of all the gospels. म्हळ्यार सुवार्तेस मनाचो सारांश जावन आसा. ते सांगता जेजूच्या सल्विकाचो सारांश आटापून आसा. जेजूचें जिवीत आमी नियाळटाव. जेजूचें कश्ट मरण आनी पुन्हा जीवनपणाचें गणीत आमी नियाळटाव. त्या देखून तेर्साचें उतरां बायबलांत आटापून आसात. आमी पळयत रावो नामान बरये म्हणलें उतरां खंयसर पळोवंक आमकां मेळटात. लुकाच्या वांजेलांत अध्याय 1 वाक्य 28 आमकां पळोवंक मेळटा. स्त्रिये भितर तूं सुदेव ही उतरां आमकां खंयसर आमकां पळोवंक मेळटात. मोरी एलिझाबेथीची भेट करता आसतना एलिझाबेथीन व्हडल्या थाळ्यान ही उतरां सांगी लागली. स्त्रिये भितर तूं सुदेव. अध्याय 1 लुकास वांजेल अध्याय 1 वाक्य 52. ही उतरां बायबलांतलीं जावन आसात मोगाळ भावनो आनी भयणीनो. ही उतरां बायबलांतच आटापून आसात. त्या देखून आमी तेर्सांत म्हणची ती उतरां बायबलांतलीं उतरां जावन आसात. तेर्स म्हणटा आसतना आमी जेजू विशयांत नियाळ करता. जेजूच्या पुन्हा जीवनपणा विशयांत आमी नियाळ करता. जायत्या पापसेबांनी आनी तशेंच संतांनी तेर्साच्या विशीं आपलो अभिप्राय उसारला. दाखल्याक पापा बेनेडिक्ट चडावो तो आतां निवृत्त वस्तो शिकोवणदार जाणवयचो मनीस. पूण तरी जाल्यार गूंड पावरताना तो बरिल्लो तो मनीस जावन आसा. तो म्हणटा कोणतासो तेर्स लोकां मोगाळ भक्तीपण मात्र न्ही पगार आमचें क्रिस्त जिवीत घट करचें दृढ करचें एक हातेर जावन आसा. एक बोडादीक हातेर जावन आसा. जेजू आनी तशेंच मोरयेचो लक्षिल्लो मोग करूंक आमकां आसा करचें एक हातेर जावन आसा. जेजूच्या जिणे विशयांत नियाळ करचें एक हातेर जावन आसा. त्या देखून मोगाचें आमी सदां न्ही कुटुंबाचो तेर्स आमी म्हणूंक जाय म्हणून पापा बेनेडिक्ट सोडो वापरपाक सांगता. तशेंच पापा जुआंव पावलो दुसरो सांजेर तेर्स करचें कुटुंब भोव सोबीत सुंदर कुटुंब जावन आसा. आनी कोण कुटुंबांत तेर्स करता त्या कुटुंबाक अलंकार म्हणटा पापा जुआंव पावलो दुसरो. तशेंच लुई दी माउंट फोर्ट ताका मोरयाड भक्त आसले आनी तो म्हणटा जो कोण तेर्स म्हणटा तो खंडीतच चुकोवन ओडाना. हें हांव म्हज्या रक्तांत
बरोवन हांव दसकत करता म्हणटा तो कधी जावं चुकोवन पडना. कोण कोणता सो तेर्स म्हणटा. तशेंच फ्रांसीस दी सेल्स म्हणटा कुटुंबाचो तेर्स एक आमच्या कुटुंबा जिविताक एक बुन्याद जावन आसा. पात्री पियो ह्या काळाचो वर्तो सांततो जावन आसा. मोरयेती वर्ती भक्त ताका आसले आनी 5 गै ताणें जेजू थावनो स्विकार केल्ले आनी जायते कश्ट ताणें सोंसले. कश्ट सोंसतना मोरयेती वर्तो भावार्थ विश्वास ताणें दवरलो. तो म्हणटा मोरये सशीन तुमी वसा, मोरयेचो मोग तुमी करा, कोणताचो तेर्स तुमी करा, सगळें तुमी भेटया आनी तुमी भेटयता आसतना बरें करन सगळे तुमचे कश्ट तुमी बरें कर तुमी भेटया. आनी कितले बोटी तुमी भेटयतात की तितले बोटी तुज्या काळजांत मोगाचो उजो पेटतलो. कितले बोटी तूं गोंजाचो तेर्स तूं म्हणटाय गे, मोरये सशीन तूं वचोन तेर्स म्हणटाय गे, तुजें जिवीत शांती समृद्धीन भरतलें म्हणून बापा पाद्री पियो अपुर्बायन सांगता. मोगाचें आमी कितें करूंक जाय, आमी आमच्या कुटुंबांत सदांच आमी तेर्स मनोवंक जाय. दिसाक हांव 4 बोटी तेर्स म्हणटा. आज जायतीं मालकडी मनशां कितेंच करूंक नातले, कितें काम नातले रे, दिसाक 10 बोटी कोंताचेर तेर्स केल्लें आमकां पळोवंक मेळटा. आनी ऑक्टोबर म्हयन्यांत तेर्साक प्रथम वर्तो म्हत्व दिवचें आमी पळयता. आनी ऑक्टोबर म्हयन्यांत तेर्स म्हणचें आमी पळयता. एक दीस हांव मुंबयक गेलो आनी मुंबयत म्हाका इल्लेशें काम आसलें आनी हांव थंयसर येता आसतना एका घरा हांव गेलो आनी थंयसर एक मगडो मनीस आनी तो यजमान जावन आसलो आनी यजमानी आसली आनी 2 भुरगीं आसलीं. 4 जाणां भुरगीं बऱ्या कामाक ती पावली आनी 2 भुरगीं शिकोवन ती आसलीं. आनी सांज जाता आसतना तो यजमान आपलें काम संपूर्ण फिनिश करन काम करन उपरांत तो घरा येतलो. न्हावन जाल्या उपरांत पवित्र पुस्तक तो वाचतलो. कोणा कडेन उलयनासतना तो पवित्र पुस्तक वाचतलो. आनी सांजेर 8 जाता आसतना हातूंत उबारन कोंत खाण घेवन आपल्या हातांनी कोंत खाण घेवन कोणसाचो तेर्स वटलो थाळ्यान तो म्हणटालो. तो घरच्यान तो आपयनातलो पूण ताचे आदर्श पळोवन ताची पतीन तशेंच भुरगीं 2 भुरगीं धांवत येतालीं आनी 40 मिनटां म्हणसर कोणताचो तेर्स ती म्हणटालीं. हात उबारन तेर्स ती म्हणटालीं. आपल्या कुटुंबाच्या बरेपणा पासून ती मागतालीं. आनी तेर्स जाल्या उपरांत हांवें विचारलें कितल्या वर्सां जावन तुमी कोणताचो तेर्स तुमी म्हणून आसात. सुमार 35 वर्सां जावन कोणताचो तेर्स आमी म्हणून आसाव. आनी त्या देखून आमच्या कुटुंबाक जायतें बरेंपण जालां. आज म्हजीं भुरगीं बऱ्या पावंडाक पावल्यांत, बरो फुडार तांकां लाभला. हें आयकून म्हाका लज भोगली आनी त्या दीस जावन हांवें कोणताचो तेर्स म्हणूंक हांवें प्रारंभ केलो. 4 दिसाक 4 बोटी हांव कोणताचो तेर्स हांव म्हणटा. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी कोणताच्या तेर्साक म्हत्व आमी दिवंक जाय. तेर्स आमच्या जिवितांत जैत हाडटा. जो कोण तेर्स म्हणटा गे, जो कोण मोरये सशीन वचोन तेर्स म्हणटा गे, ताचें जिवीत जैतचें जावन पावता म्हणून सागोस्तीन अपुर्बायेन सांगता. फादर गोपी विशांत तुमी आयकलां जावंक पुरो. फादर गोपी याजकाचे सेनेकल ताणें प्रारंभ केली. एक दीस तो मागण्यार आसता आसतना घरचीं कोणगी येवन ताका सांगूंक लागलीं म्हजीं भुरगीं मस्त कश्टान आसात, म्हाका तीं आयकनात, ती क्रिस्ती भावार्थान पयस ती गेल्यात, सांडून ती गेल्यात. ताचो भावार्थ दोड्डोडला. आनी त्या वेळार ती मुलदासून म्हणूंक लागली फादर गोपी वचोन मोरये कडेन विचार कितें करूंक जाय. तो वचोन मोरये कडेन अशें म्हणटा तांची समस्या. आनी तो वडो मोरी म्हणटा
कोर्ट तुज्या हातांत तूं दवर आनी म्हणू हे मोगळी माये ह्या कोंता मुखांत्र म्हज्या भुरग्यांक तुज्या खातावेन काळजाक समर्पण दिता. तेन्ना हांव राखता, आय विल प्रोटेक्ट म्हणून मोरी सांगता. मोगाच्यानो एस तेसाच्या भक्तीपणाचो महत्व हो. आज सैतान कितें करता मोगाच्यानो? सैतान आमकां नाडोस आसा, पूण मोरयेक आनी तशेंच जेजूचे वयर तो झूज मांडिना. देखून सैतान कोणाचे वयर झूज मांडटा? जुवम केन्ना उक्तापन आते 12 वाक्य 12 अशें म्हणटा, हे पळयो रागार पेटलो आनी सैतान ताचे उपादेश आनी ताचो पाटलाव करतल्यांचेर झुजोंक भायर सरलो. सैतान आज आमचेर सांगता तो झुजता. जर आमचे संगी तो झुजल्यारे आमी जेजूचे वयर मोरयेचे वयर व्हरतो भावार्थ आमी दवरूंक जाय. आज आमचे ख्रिस्ती जिवीत आज उरला तर दोनूच संगत्यो मोगाच्यानो, येवकरिस्त आनी तशेंच खोंत मागणे रजार. आज येवकरिस्त म्हळ्यार म्हणजे जेजूक आनी तशेंच कोंताचो तेच म्हळ्यार मोरयेक. आमी तांकां महत्व आमी दिवंक जाय, मान दिवंक जाय. जर तर कोण येवक्रिस्ताक मान दिता, कोंताच्या तेचाक भक्तीपण आसा, थंयसर सैतान आसचो ना. सैतान अशें म्हणटा, जर तर एक नामान मोरये म्हणटाय तर म्हज्या तकलेक एक कूट मारले बरी जाता. जर तर आमी सकट आज कोंताचो तेच आमी म्हणटा गे, त्या सैतानाक जायती तकलेक कूट मारले बरी जाता आनी आमचे वयर ताका झुजोंक सकत मेळची ना. जर तर आज सैतान आमकां हाडटा तर आमच्या जिवितांत कोंताचो तेर्स भक्तीपण उणें जाला. त्या देखून आमी सदांच तेर्साक आमी महत्व दिवंक जाय. फादर गब्रियल म्हणलो 2016 इस्वेंत तो मरण पावलो. ताका 90 वर्सां पाय जाल्ली आनी तो चीफ एक्झॉर्शन करचो सैतान दवरलोसो पात्र्याब जावन नासलो, प्रमुख पात्र्याब तो जावन नासलो. 40 वर्सां म्हणसर मागणें करून सैतान ताणें धांवडयल्यात आनी जेनीत पत्रांत तो अशें बरयता, अशें अपुरबायेन बरयता. नामान मोरये म्हणटा आसतना सैतानाक एक कूट मारले बरी जाता. सैतानाक माथ्याक सुक्यान मारले बरी जाता. जर तर आमी सांगत म्हणून तेर्स म्हणटा तर सैतान म्हणटा म्हजो नाश जातलो. पूण आज कितें जालां मोगाळ भावनो आनी भयणीनो? आज कितें जालां? आज जायतो लोक मोरयेचे वयर दुबाव पावतात, जेजूचे वयर दुबाव पावतात, येवक्रिस्ताचे वयर दुबाव पावतात, तेर्साचे वयर तेर्स म्हणूंक पाटी सरतात. भावार्थ दंडला, भावार्थांत पयस केल्यांत कॅथोलीक भावार्थ उणें जाला, जेजूक उतरांचेर फातींनी दवरची उणें जाल्या. तर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी सदांच तेर्स आमी म्हणूंक जाय. तेर्सा वरवीं जायत्या लोकांक तें बदलवण जाल्या आनी जायते परिणाम हाडला म्हणून सांगीत. एक 50 वर्सांची मलकडी स्त्री येवन अशें म्हणटा, आज जायती कुटुंबां विभाड जाल्यात. आज जायते याजक धार्मीक भाव भयणी आपलो बेस सांडून येतात. कुटुंबांत सोडधड ना आनी लग्ना बादांत एकपोट ना. गोवा बायले मदें झगडे आमकां पळोवंक मेळटा. थंयसर आंतरीक शांती ना. कित्याक बसत? मागणे रजार उणें जालां, मोरयाळ भक्त उणें जाला, जेजूचे वयर फातींनी दवरची उणें जाल्या म्हणून ती म्हणटा. आनी एक दीस एकलो मनीस कश्टांत सांपडलो आनी म्हजे सशीन आयलो आनी म्हणूंक लागलो,
म्हज्या जिवितांत जायते कश्ट आसात, म्हजो भुरगो कश्टून आसा, त्या वेळार हांवें म्हळें हांवें क्लेन्स मोरी वयर तूं भक्त तूं दवर, मोरी तुका राखतले, मोरी तुका सर पासांतले तुमकां ती राखतले म्हणून हांवें सांगलें. आनी त्या दिसता ताणें कोणतासो तेर्साने प्रारंभ केलो आनी ताच्या जिवितांत जायते बरेंपण जालें. मोरी माय आमकां सदांच ती राखता, आमकां ती सांबाळटा. मोगाचनो तुमी जाणा आसोंक पुरो 13व्या शेतमानांत डॉमिनिकाच्या काळार अल्बेजियन्स म्हणली हेरेजी आसली. देवाचेर पातयेनी तांणी दवरूंक ना, गम्मत मारनासले. सभा भावार्थी लोक हांच्या फाटल्यान गेले. भावार्थ तांणी सांडलो, पूण आनी कितें केलें? डॉमिनिकान ताणें देवाचें उतर प्रगट केलें. पूण तरी जाल्यार पाटी परतोंक ना. पाटी परतोंक आमकां पळोवंक मेळना. चरित्र जर तरी वाचली तर, चर्च हिस्ट्री आमी वाचली तर, उपरांत कितें केलें? सकट ताणें मोरयेक ताणें समर्पण दिलें. कोणसो तेर्स ताणें केलो आनी मोरयेक आपणें तें आसलें सकट कश्ट ताणें सांगलें आनी त्या दिसता लोक फाटीं परतलो. तशेंच आमी पळयता ते 19व्या शतमानांत 1917 इसवेंत फातिमांत मोरी 13 जाणां भुरग्यांक दिश्टीक पडली. 13 जाणां भुरग्यांक ती दिश्टीक पडली. कोंत दिवन ती म्हणूंक लागली, कोणतासो तेर्स तुमी करा. मेच्या 17 तारखेतावन ऑक्टोबराच्या 17 तारखे म्हणसर सोबोटी ती दिश्टीक पडली. आनी तो काळ जावन आसलो पयल्या जागतीक झुजाचो काळ जावन आसलो. जायते देसवाट ते जाल्ले. शांती पोसत मागोंक तिणें त्या 13 जाणां भुरग्यांक सांगलें. आनी कितें जालें आमी पळयता त्या वर्सा झूज पयलें जागतीक झूज रावनसो आयलें. थंयसर शांती स्थापन जाली. कंडी जावन मोगाचलो कोणता तेफा मुखांतर जायतें बरेंपण जालां. आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण आज जावन आसा. आमी सदांच कोणतासो तेर्स आमी म्हणूंक जाय. आमी कोणतासो तेर्स म्हणले वरवीं कितें जावन आमी पावता? आमच्या जिवितांत बरेंपण जाता. पापा फ्रांस बोवापुरबाय म्हणटा, कोण गळ्याक घाल्यार फावना. कोणतासो तेर्स तुमी म्हणूंक जाय. आनी कोणतासो तेर्स म्हणटा आसतना तुमकां बोड भलायकी शांती तुमकां लाभता. तर मोगाचनो कोणत्याचो तेर्स म्हणले वरवीं आमच्या जिवितांत कितें जाता? आमी तेर्स केल्ले वरवीं आमी आध्यात्मीक रितीनी बळवंत आमी जाता. आमच्या जिवितांत एका रितीचें रुपांतरपण जाता, ट्रान्सफिगरेशन जाता. पवित्रतेच्या सत्तेन आमी भरता, पवित्रतेच्या प्रेरणान आमी भरता. देवाची भुरगीं जावंक आमी पावता. जायते वंत आमी जावंक पावता. शांती समृद्धी जाता, बरी भलायकी फावो जाता. तर मोगाळ भावना आनी भयणीनो, आमी ऑक्टोबराच्या म्हयन्यांत आमी आसा वाचता. आमी मोरयेची ससाय आमी मोग्या. मोरयेच्या विनंतीन कडी जावन ती जेजू संगी आमची सर मागणी सफळ करतली आनी आमकां जिवितांत बरेंपण लाभोवंक ती आमकां कृपा दितली. तर आमचें मागणें जावं दी. मोरये माये, आमकां तूं राख, आमकां तूं सांबाळ, आमच्या गरजांत तूं फावो. ये मोरये मोगाळी माये, रोसारी माये. आमेन. दिव्यवाणी